साध्या काळाचो 16वा आयतार जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 16व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां सोंसणीकायेन जियोंक उलो दिता. वायट असो अनुभव सबारांक निरुत्साहीत करता. बरें आनी वायट, पातकी आनी भाग्यवंत सगळ्यांनी आसात. संवसाराक आमी पळयल्यार आमकां शांती सवस्काय पळोवंक मेळना. बगर झूज, अपराध, दुबळीकाय, पिडा आनी अनाहूत सदांचे आमचे अनुभव जावन आसात. असल्या परिस्थितींत आमचे थंय सवाल उपसता, तर जेजून बसयल्ल्या राजाक कितें घडलां? राजसताचें, राजनितीचें आनी राजन्यायाचें खंयसर पावलां? क्रिस्तांव धर्म एक चलवणी. बरें आनी वायट केन्नाय सांगात आसतात, पूण तांचे मदें बरी विंचवण करूंक आमकां सोंसणीकाय आसूंक जाय. देखून चिनाची सांगणी अशी सांगता, एका घडयेची सोंसणीकाय व्हडलें अनाहूत पार करता. आमचे कश्ट आमकां नाश करिना, बगर आमची सोंसणीकाय आमकां नाश करता. तर सोंसणीकायेन जिवीत सारूंक ह्या संभ्रमांत आमी करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन जाणवायेचें पुस्तक ग्रेक उलोवच्या व्यक्तीन क्रिस्तपुर्वा पयल्या शतमानांत बरयल्लें. तो इस्रायलाच्या पुर्वजांच्या देवाक विस्वासी आसलो. देव श्रेश्ठ निती करत आनी केवळ सुदैवांची मात्र तो नीत करिना, बगर सगळ्या मनुश्य काळाची नीत करता. देव दयाळ, बोगसूंक सदां तयार आनी काकूळदार म्हळ्याचें पयलें वाचप आमकां परगट करता. तर तें आतां आमी दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन सांत पावलो क्रिस्ती धर्माक मतांतर जाल्ल्या रोमाकारांक उद्देसून म्हणटा, तुमी सर्गारवेच्या वाटेर आसात, पूण वाट चलतना सबार आडखळ्यो तुमकां आसतल्यो. ह्या सर्वां मदें सोंसणीकाय, बरवसो आनी मागणें जिबितांत आसल्यार तुमी आशिल्ल्या शेवटाक पावतलीं म्हळें तांकां कळयता. तर सर्गीय बरवशान संवसारीक जिवीत सोंसणीकायेन जियोंक प्रेरण दिवचें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. शुभवार्ताक प्रस्तावन जेजूचो पाटलाव करतल्यांक विरोधपण आनी दुस्मानकाय आसतलीच, पूण सोंसणीकायेन आनी धैर्यान फुडें सरचो मनीस शेवटाक सयत आपणायतलो म्हळें स्पश्ट करता. तर सोंसणीकायेन भावार्था वाट चलूंक उजवाड दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेचे वडील दैवीक सणवायेन प्रेरीत जावन बरें आनी वायटा मदें खरी विंचवण करून क्रिस्ती परजेक सताच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यान जात कात आनी धर्म म्हणलें अंतर करिनासतना सर्वांक एकाच नदरेन लेखूंक आनी परजेच्या बरेपणा पासून निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या गांवांनी, वाड्यांनी आनी कुटुंबांनी आशिल्ल्या पिडेस्त, निर्गतीक आनी अनाथांची आमी बेपरवा करिनासता तांकां फावो तो सांगात दिवंक आनी मोगान तांची जतन करूंक आमचे थंय उदार काळीज रस म्हूण मागता. चवथें पावसा पासून कनवळ्या बापा, आमच्या गांवांत फावो तो पावस लाभय, शेतकारांची शेतां फळां बरीत कर आनी उदकाचे झरी वरवीं आमचें जिवीत समृद्धीचें आनी सवस्कायेचें कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांची संवसारीक जिवीत सोंसणीकायेन जिवंक आनी बरें आनी वायटा मदें खरी विंचवण करूंक आमकां प्रेरण लाभय. अशें तुज्या कुशे प्रमाणें आमचें जिवीत आनी आमचीं कुटुंबां रोपीत करूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.